हॅलो गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. एकदम मस्त अशी न्ही, बट आसा बरी आसात. तर तुम्ही म्हणटली 2 दीस खंय गायब जाले आणि आयज एकदम हजेरी लायली का म्हणून. तर खूप जणांनी तुम्ही कमेंट केले, त्यांना हांवें थंय बी सांगिल्ले, आता तुमकां बी सांगता की एक्चुअली न्ही माझी हेल्थ जी आसा पळय ती बरी नाशिल्ली इन सेन्स थंडी बीन ते सगळे व्हायरल फ्लू जो आसा पळय न्हू तो जाला. तेका लागून 2 दीस व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू ते अपलोड केले ना. एक्चुअली अपलोड न्ही, शूट सुद्दां करूं नाशिल्ले 2 दीस व्हिडिओ. आनी तुमकां तर खबरच आसा न्ही, अशें करून कितें जावप, तकली जड जाता, आंग दुखता, जोर येयल्ल्या भशेन जाता, हे सगळें जालें की ना कितेंच करपाचो मूड आसना ना. अशें करून रेग्युलर जे व्हिडिओ शूट एंड ऑल करप ते ना, बाकीची जी घरातली जी रेग्युलर कामां आसता पळय ती कितेंच करपाचें मन नाशिल्लें. सो ऑलमोस्ट न्ही घरान अशें करून न्हिदून आसतालें. सो तेका लागून ना कितें तुमच्या मेरेन पावोवपाक मेळ्ळें ना कितें शूट करपाक मेळ्ळें. सो तेकाच लागून 2 दीस व्हिडिओ जे आसा पळय ते येवं नाशिल्ले. लास्ट टायम जेन्ना असो करून लॉंग ब्रेक घेतलेलो पळय त्याच्या नंतर तुमकां हांवें म्हटलेलें की हांव कंटिन्यू करतलें डेली व्हिडिओ जे आसा पळय ते तुमकां दिवपाचे ट्राय करतलें अशें म्हणून. बट अशें करून हेल्थाच्या वांगडा कितें जालें की ना, खरेंच अशें दिसता की कांयच नाका, आतां कांयच नाका, आसूं सगळें सुसेगाद रावया मातशें अशें दिसता. सो म्हाज्याय वांगडा तशेंच जालें. हेल्थ मातशें बिगडलें. व्हायरल फ्लू जातकीर तुमकां खबर आसा न्ही कशें जाता ती मागीर हालत तशीच जाली. सो तेका लागून म्हटलें आसूं 2 दीस मातसो रेस्ट घेवया अशें म्हणून. आनी तेकाच लागून व्हिडिओ बी जे आसा पळय ते कांय अपलोड केले ना. एक्चुअली म्हाजे कडेन न्ही व्हिडिओ आशिल्ले होळयेचो व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो आजून हांवें तुमकां दिलो ना. होळी जाल्ली फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे आनी आयज मंडे, 3 दीस जाले अजून तुमच्या मेरेन तो व्हिडिओ सुद्दां पावना. एक्चुअली म्हाजे कडेन शूट केल्लो आसा व्हिडिओ बी जो आसा तो, बट एडिट करून घालपाची ताकदच नाशिल्ली. सो आसूं म्हटलें तुमी बी म्हाजी फॅमिली न्ही, ओके अंडरस्टँड जातली अशें म्हणून. हो जो व्हायरल फ्लूचो त्रास जो आसा पळय तो म्हाका फक्त एकल्याकच न्ही, खूब जाणांक आमच्या ह्या सायडीच्यान बी खूब जाणां कोणें कॉल केलो न्ही, सगळीं जाणां तशीच म्हणटा घरान ही बरी ना, घरान ती बरी ना, हेका अशें जालां तेका तशें जालां. खूब जाणां अशें हांवें म्हळ्यार म्हाका जेन्ना कमेंट आयले पळय की कितें जालें, कित्याक ना बरें ना, म्हाका फ्लू जाला अशें म्हटलें पळय, तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी तशेंच बी सांगलें हय आमच्या घरान बी सेम कंडिशन अशें बी म्हणून. कित्याक की भायलें हें वातावरण तुमी पळयलां, भायलो वेदर कसो आसा तो, सो तेका लागून मे बी हो सगळो प्रॉब्लम जो आसा पळय तो जावपाक शकता. आतां 2 दीस जाले म्हटल्यार आयज मंडे आनी कालचो संडे, 2 दीस तुमकां सांगता भायर असो हें जावन आसा जाणा सामकी दमटी अशें दिसता आतां 2 मिनटां भितर पावस पडटलो, इतली दमटी जी आसा पळय ती जावन आसा. सो भायर वेदर बी असोच जाता. सो हेल्थाचेर इफेक्ट जो आसा पळय तो भरपूर पडटा. सो ते सगळ्यांक न्ही आतां थंडी जोर हें जें आसा पळय तें चालूच आसा. खूब जाणांक अशें करून जालां. सो आतां सद्याक म्हाका हो व्हायरल फ्लू जो आसा पळय तो जालो. आतां डॉक्टरा कडेन बी वचून आयलें, ओके सगळें आतां आसा सारकें नॉर्मल. बट म्हटल्यार कितें आसा आतां व्हायरल हें न्ही तें इन्फेक्शन, सो तें मातशें निवळपाक जें आसा पळय न्हू आनी एक 2-3 दिसाचो टायम वतलो. बट ओके सद्याक तरी आतां ओके आसा. फाटल्या 2 दिसाच्याहून आयज तरी मातशें ओके आसा. सो म्हणून म्हटलें तुमकां अपडेट जो आसा पळय न्हू तो दिवया अशें म्हणून. मागीर खूब दीस जातकीर तुमकां बी बेजार येता न्ही अशें म्हणून. आनी सदां अशें करून हॉलिडे घेतली की मागीर जेन्ना व्हिडिओज येता पळय तेन्ना तुमकां बी पळोवपा बेजार येता, कितें हेजें सदांच बरें ना, आयज हे फाल्यां तें अशें तुमकां बी दिसतलें न्ही. म्हणून म्हटलें आसूं 2 दीस सुटी घेतली न्ही पुरो, आतां आनी नाका अशें म्हणून म्हटलें चल व्हिडिओ जो आसा पळय तो करया अशें म्हणून. सो एक्चुअली म्हाजी मायंडसेट आशिल्ली आयज तुमकां होळयेचो व्हिडिओ दिवपाचो, बट म्हटलें कांयशें तुमचें कन्फ्युजन आसा तें क्लियर करया अशें म्हणून. Q&Aचो व्हिडिओ आयज तुमच्या खातीर हांव घेवन आयलें ना, कित्याक की पयरूच तुमकां हांवें Q&Aचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो दिला. आयज जस्ट न्ही म्हाका एक 2-3 तुमच्यो क्वेरीज आशिल्ल्यो त्यो सॉर्ट करपाच्यो आसलेल्यो. फर्स्ट म्हटल्यार हें की हांव 2 दीस खंय आशिल्लें, कित्याक व्हिडिओ घालूना, हो तुमचो मेन क्वेश्चन आशिल्लो. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार न्ही म्हाका तुमकां एक अशी रिक्वेस्ट म्हणपाक शकता. आतां म्हाजी मजबुरी तुमकां रिक्वेस्ट करपाची. तुमकां म्हळ्यार सगळ्यांक न्ही थोड्याक जाणां पळयात कितें खबर आसा, कांयशे म्हजे अशे सबस्क्रायबर आसा जेंचे कडेन म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा, म्हाजो एड्रेस आसा, आमगेर येवन बिवन गेला. सो म्हाका कॉल करतात, मेसेजीस करता, ओके. जेन्ना म्हळ्यार तुमचे कडेन म्हाजो नंबर आसा, तुमी जेन्ना म्हळ्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करता, म्हाका कॉल करता न्ही, ओके तितलें म्हणल्यार ओके, म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. तुमी म्हाका डेली फोन करा, हांव अशें म्हणना की रॅरली फोन करा, खबर घ्या अशें ना. तुमकां मन येता उलोवपाचें, तुमकां दिसता उलोवपाक, फोन करा, ओके कांयच म्हाका प्रॉब्लम ना. बट
तुमचे कडेन म्हाजो नंबर आसा, हांवें तुमच्या वांगडा नंबर शेअर केला, कितें तरी तुमचेर विश्वास दवरून तुमच्या वांगडा नंबर जो आसा तो शेअर केला. सो प्लीज तुम्ही अशें करून कोणी तुमच्या वळखीचे कोणी मागता म्हणून अशें करून नंबर जो आसा पळय प्लीज काडून दिनाका लोकां वांगडा. म्हाका विचारनासतना किंवा म्हाका इन्फॉर्म करनासतना म्हाजो सगळो कॉन्टॅक्ट नंबर जो आसा पळय तो प्लीज शेअर करनाका. बरें जायना. आतां पळय हांवें तुमच्या वांगडा कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केला म्हाजो, सो तुमचेर हांवें विश्वास दवरून तुमकां नंबर दिला. अशें करून कोणूच न्ही कोणाकय असो करून नंबर काडून दिना. सो हांवें तुमी म्हाजे कडेन बरें उलयता, म्हाका मेसेज करता, आमकां कितें तरी काम आशिल्लें उलोवपाचें आसलेलें, हेका लागून हांवें नंबर दिलो. तो नंबर तुमकां दिवपाचें रिजन कितेंय जावं, बट तुमी आतां तुमच्या वळखीचे कोणी म्हाजे व्हिडिओज पळयता, म्हाजे सबस्क्रायबर अशें म्हणून प्लीज म्हाका विचारनासतना नंबर जे आसा पळय अशें करून फॉरवर्ड करीत रावनाका. कित्याक लागून जाणा सांगता, म्हाज्या एका सबस्क्रायबरा कडेन न्ही म्हाजो नंबर आशिल्लो, म्हणल्यार बरें रिलेशन आसा आमचें, अशें कॉन्टॅक्ट करता रॅरली, अशें म्हणना की डेली कॉन्टॅक्ट करता, रॅरली अशें करून कॉन्टॅक्ट करता, 15 दिसान 20 दिसांनी एकदां कॉल करता, हाय हॅलो खबर घेवप, एक 5-10 मिनटाचें आमचें कन्वर्सेशन आसता, मागीर फोन कट करता. ओके, इतलें सगळें आसा, बरें आसा. तेजे कोण तरी रिलेटीव म्हाजे व्हिडिओ पळयता, हेणें सांगलें दिसता आपल्या कडेन नंबर आसा म्हणून. सो तेणें नंबर काडलो, ताका दिलो, तिणें काडलो आनी तिसऱ्या मनशाक दिलो नंबर जो आसा तो. तिसऱ्या मनशान हानी कोणाक फॉरवर्ड केलं, त्याच्या फ्रेंडाक फॉरवर्ड केलं. अशें करून तुमकां सांगतात त्या एका मनशान जो नंबर दिल्लो पळय न्हू, तो नंबर न्ही मुखार खूब जाणां कडेन पावलो. सो खूब जाणां म्हाका कॉल करता. सो हांव वळखना, तेणी म्हाका केन्ना कमेंट केन्ना, म्हाका नांव सुद्दां खबर ना, आनी अशें अननोन नंबरा वयल्यान खूब फोन येवपाक काल पयर सुद्दां म्हाका कॉल आयले. सो अननोन नंबरा वयल्यान फोन येयले, हांवें रिसीव करूं ना, कित्याक की अशें करून आतां नंबर शेअर जाल्यार कोण कॉल करता, मागीर हांव कॉल घेयना आनी मागीर ते म्हाका इतलो व्हडलो पॅरेग्राफ जो आसा पळय तो कमेंट करता, कित्याक आतां एक खबर घेवपाक कॉल करता, जावं अशें कितें कॉल करता, एकदां कॉल केलो, 2दा कॉल केलो, घेवना, ओके, मागीर हांव जेन्ना पळयता पळय न्हू फोन, तेन्ना कॉल रिटर्न करताच. जर तर हांव त्या टायमार कॉल घेयना, तुमची समजपाचें एक तर मोबायल म्हाजे कडेन ना किंवा हांव बिजी आसतलें. ओके, अशें करून कंटिन्यू 8-10-12 मिस कॉलां, कंटिन्यू फोन कशें कळटा कितें एमर्जन्सी आसा कितें आसा म्हणून. आतां हांवें त्या दिसा कॉल पळोवना, म्हळ्यार फोन येतालो, हांवें पळोवना, रुमान येवन मागीर पळय जाल्यार एकूच नंबरा वयल्यान अननोन नंबरा वयल्यान फोन. हांव म्हणटा कितें जालें, कोणाक कितें जालें कांय कळना न्ही, फॅमिली कोणाक कितें जालें आनी अननोन नंबरा वयल्यान कोण फोन करपाक शकता अशें. मागीर फोन केलो जाल्यार ना, आपल्या अमक्या मनशान तुजो नंबर दिल्लो, तुका आमी इतलो फोन केलो, तुवें घेवना अशें तशें. अरे अशें आसना न्ही की एवरी टायम फोन जो आसता पळय न्हू तो हातीन आसता, अवेलेबल मनीस आसता, सदांच फ्रीज बसलेलो आसता, फोन वाजलो घेतलो अशें म्हणून. तशें आसना न्ही, घरांतली कामां आसता, खंय गेल्ली आसता, भायर आसता. सो तुमी बी अंडरस्टँड जावपाक जाय कॉल करता तेन्ना. आनी जर तर तुमचे कडेन नंबर आसा न्ही जाल्यार प्लीज अशें करून म्हाका विचारनासतना, म्हाका इन्फॉर्म करनासतना असो करून मुखार नंबर जो आसा पळय तो शेअर करनाका. आतां म्हाका ते अननोन नंबरा वयल्यान कॉल येता पळय न्हू, दिसा 1-2 कॉल आसात. हांवें आतां फर्स्ट म्हटल्यार अननोन नंबरा वयले फोन जे आसा पळय ते उठोवपाचेच बंद केले. म्हाका उलोवपाक पयलीं म्हळ्यार बेजार येता, बरें ना तेन्नाच न्ही, म्हाका न्ही बेश्टें सुद्दां न्ही, अशें नॉर्मली सुद्दां न्ही कोणा कडेन फोनार उलोवपाक पयलीं बेजार येता. एक 5 मिनटां ते 5 ते 7 मिनटाचें म्हाजें अशें उलोवप आसा, मागीर म्हाका खूब वेळ उलोवपाक बेजार येता. जर तर कितें खरेंच अर्जंट आसा, जावं खरंच जर एक टॉपीक डिस्कस करता इम्पॉर्टंट असो जाल्यार ओके, परत फोनाचेर एकूच खबर रिपीट कर, हें म्हाका पयलीं सावन कोता येना. हांव मार्क सुद्दां म्हाजे फोन करता 5 ते 10 मिनटां, तेज्या वयर ना, इतलेंच उलयता आनी मागीर हांव फोन जो आसा पळय दवरता. तिका बी म्हाजी संवय खबर आहा, म्हाका आवडना फोनाचेर बीन उलोवपाक. तुमी म्हाका केन्ना अशें करून फेस टू फेस म्हाज्यो खबऱ्यो सोंपना, पण म्हाका फोनाचेर बी उलोवपाक खूब बेजार येता. आनी अशें करून जेन्ना जिवाक बी जायना पळय न्हू तेन्ना तर खरेंच म्हाका खरेंच मन आसना उलोवपाचें. तिसरी गोश्ट म्हटल्यार न्ही अशी की पयर जे हांवें Q&A केल्लो पळय न्हू तेन्ना म्हाका कमेंट आयले की ना आपल्याला एक क्वेश्चन आशिल्लो तुवें रीड करूं ना, म्हळ्यार आपलें नांव घेवना तुवें, आपल्याला एक क्वेश्चन आशिल्लो रीड करूं ना, आपल्या क्वेश्चनाक आन्सर करूं ना. तर पळय त्या दिसा बी हांवें सांगलें की खुबशे अशे क्वेश्चन्स आसात जे पेंडींग आसात. थोडेशे क्वेश्चन हांवें त्या दिसा आन्सर केल्ले, सो आनी बाकीचे खुबशे क्वेश्चन आशिल्ले जे हांवें आन्सर करूं ना. खुबश्यो क्वेरीज आसा ज्यो हांवें सॉर्ट करूं ना, कित्याक लागून की व्हिडिओ जो आसा पळय तो ऑलरेडी लेंथी जाल्लो आनी तो म्हाका खूब ड्रॅग करून 25-30 मिनटाचो करपाचो नासलो. म्हाजो न्ही व्हिडिओचो टायम लिमीट हांवें सेट केल्लो आसा 15 ते 20 मिनटां, हितू भितर न्ही हांव म्हाजो व्हिडिओ जो आसा पळय तो सेट करता. म्हळ्यार इतले टायमा भितर 15 मिनटां ते 20 मिनटां भितर म्हाजो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव कंप्लीट करपाचो ट्राय करता. तर आनी मेन म्हटल्यार न्ही तुमचे खूब जाणांची रिक्वेस्ट आसा, खूब जाणांक न्ही होम टूर जो आसा पळय न्हू तो जाय.
मोस्ट अशें न्ही ह्या दिसांनी रिक्वेस्ट जी आसता पळय ती रेसिपीज एंड ऑल आसना, चडशे जाणांची रिक्वेस्ट आसता ती म्हटल्यार होम टूर. खूब जाणां म्हाका रिक्वेस्ट करता की होम टूर जाय होम टूर जाय. तर होम टूर जो आसा पळय तो दितले हांव, बट आतां न्ही आनी थोड्या दिसांनी मागीर होम टूर जो आसा पळय तो दिता तुमकां. कित्याक की ह्या दिसांनी म्हाजी हेल्थ बी जी आसा पळय ती अशी बरी नसल्या कारणान, तो व्हायरल फ्लू जाल्ल्या कारणान घरान सगळे न्ही हेवटेन तेवटेन पडलेले आसा. थोडेशे डस्टिंग क्लिनिंग बिनिंग ते सगळे करपाचे आसा. ते सगळे जाले की ना मागीर होम टूर जो आसा पळय तो दिता. खूब जाणां म्हाका फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट करताली ज्या दिसा हांवें भायर आमचे क्लिनिंगाचे हे दाखयले पळय ते चिरे बी लायले ते, म्हळ्यार हांवें म्हटल्यार हेणें केल्लें काम सगळें ते हांवें शूट करून दाखयल्लें न्ही, न्यू झाडां बी लायल्या ती. सो त्या दिसांनी ते व्हिडियोज पळोवन म्हाका आनीकय थोड्या जाणांनी कमेंट केले की तुमची सरावंडींग एरिया एंड ऑल जे आसा पळय ते सगळे दाखय म्हणून. तुझे गांवचे व्हिडियोज आमी पळयल्या, गांव कसो आसा तो पळयला, आतां तुजे घराच्या आजूबाजूची एरिया जी आसा पळय न्हू ती दाखय अशें म्हणून म्हाका कमेंट आयिल्ले. सो ज्या दिसा पळय हांव होम टूर दितलो पळय न्हू त्याच दिसांनी सेम सरावंडींग एरिया एंड ऑल सगळे जे आसा पळय न्हू ते दाखोवपाची कवरअप करपाचे ट्राय करता. कित्याक की एक दिसा होम टूर एक दिसा सरावंडींग हे सगळे न्ही मागीर तुमकांय बी कन्फ्युजन जातले. सो होम टूर दितले पळय न्हू त्याच दिसा मागीर हे सगळे जे आसा पळय न्हू ते दाखयता. आतां हे सगळे दाखयता म्हणटकीर मातशें सगळो सेटअप एंड ऑल करून दाखोवपाक पडटलें न्हू, तेकाच लागून म्हणटा थोडोसो टायम दियात. सगळें मातशें सेट करता, मातशें क्लिनींग बी करपाचें आसा घरान. कित्याक की डस्ट कितलो पडटा तें तुमकां तर सांगपाचेंच ना. पावसा दिसांनी मातसो सुसेग आसता म्हटल्यार अशें करून डस्ट बिस्ट, कित्याक धुल्ल तितलो उडना न्ही. आतां ह्या दिसांनी खूब धुल्ल उडटा आनी हे सगळे क्लिनींग करपाकच म्हाका 1-2-3 दीस तरी वयतले. सो ते सगळे करता फिरता मागीर दाखयना. अशें म्हणना की रोखडेच 2-4 दिसांनी होम टूर जो आसा पळय तो दिता म्हणून, बट म्हाका थोडोसो टायम दियात. मागीर तुमची रिक्वेस्ट जी आसा पळय ती फुलफील करपाची ट्राय करता. आतां तुमची रिक्वेस्ट जी आसा पळय ती हांव मोस्टली बेगीन फुलफील करपाची ट्राय करता. बट कितें आसा रेसिपीज बी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो तरी ओके घरा कडेन करपाक येता. खुबशे जाणाले प्लेसीस आसा ह्या सायडीचे, म्हटल्यार कशें खबर आसा खूब जाणां अशी करून गोंयच्यान बी व्हिडिओ पळयता पळय न्हू. सो ती एक खंयची प्लेस आयकली की ना म्हाका कमेंट करता की ह्या प्लेसी बद्दल आमी आयकलां, सो तूं प्लीज आमकां एक्सप्लोर करून दाखय. इफ सपोज आमकां जर आवडली म्हळ्यार अशी आवडली जाल्यार आमकां मागीर विजीट करपाक जाय अशें म्हणून सांगतात खूब जाणां. बट वचप पॉसिबल जायना ह्या दिसांनी आनी ह्या वताक आनी गरमेक पळयलें न्ही खंयच खरेंच वचपाचें मन येना. सो ताका लागून ह्या दिसांनी भायर आनी सरुना. फाटल्या दिसांनी तर तुमकां खबर आशिल्लोच. सो अलर्ट आशिल्लो भायर बीर वताक बिताक काम नासतना वचप ना अशें म्हणून. सो भायरूच सरलें ना, हांवें तर खंय गेलेंच ना. तुमकां तर ह्या दिसान म्हाज्या आउटडोर व्हिडियोज कांयच पळोवपाक मेळना. सगळें जें कितें आसा तें घरांतले रेसिपीज आनी तेच सगळें. सो पळोवया ह्या दिसांनी म्हटल्यार वत भरपूर न्ही आनी ते गरमेक हेका तेका जायना, हेल्थाचेरूय खूब इफेक्ट पडटा. अशें करून व्हायरल फ्लू हे ते ताका लागून भायर सरप पॉसिबलूच जायना. आनी वताक पळयल्यार तर म्हाका तर कशेंच मन येना भायर वचपाचें. सो थोडे दीस रावात. तुमचे जे कितें रिक्वेस्ट आसा पळय अशें करून प्लेसीस विजीट करपाचे एंड ऑल, सो त्यो हांव आनी थोड्या दिसांनी विजीट करपाचे ट्राय करता. एक म्हटल्यार आतां मार्च ऑलमोस्ट अर्दो जाला आनी एक म्हयनोभर तरी एक एप्रील तरी अर्दो तो आनी मागीर मातशें तरी पावसाचें हें लागीं पावलें तितलें हें जावचें ना न्ही. पळोवया कशें कितें तें. आनी म्हाका आनी एक कमेंट आयिल्लो भायले म्हणटकीर याद जालो की वेडिंग तुवें ह्या वर्साचे वेडिंग्स कांय दाखोवत ना आमकां अशें म्हणून. ह्या सिजनाक वेडिंगाक वचना का म्हणून म्हाका कमेंट आयिल्लो. पण आतां ह्या सिजनाक आमीच सकाळींच डिस्कस करतालीं, म्हळ्यार हो जो कमेंट आयलो पळय न्हू त्या कमेंटाचेर म्हाजें आनी हेजें डिस्कशन सकाळींच चल्लें की खरेंच ह्या वर्सा कोणालीच लग्नां ना का म्हणून. लास्ट डिसेंबराक म्हळ्यार दिवाळी जावन जी लग्नां जाता पळय न्हू तेन्ना लग्नां आशिल्लीं. ज्या दिसा आमची घरा जात्रा आशिल्ली पळय सावड्ड्या माघरा त्या दिसा हांगासर 2 लग्नां आशिल्लीं. आनी ज्या दिसा आमचे हांगासर मार्के पुनव आशिल्ले पळय तेन्ना सावड्ड्या सायडीच्यान लग्नां आशिल्लीं. सो दोनी त्या जात्रेक लागून आमी लग्नाक पावना मेन म्हटल्यार. आनी जे कडेन गेल्या पळय न्हू ते तुमकां हांवें शूट करून दाखयलां. आतां पळोवया. अजून तर सद्याक खरें सांगता अजून तर एक बी इन्विटेशन ना कोणालेच लग्नाचें. आतां इन्विटेशन येयलें जाल्यार वचपाचें. आनी मेन म्हणल्यार कितें जाता खबर आहा, वॉट्सॅपार बी कोणें कार्ड बी धाडलें न्ही अशें करून इन्वायट केलें जाल्यार कॉल करून हेका सांगलो न्ही हेच्या फ्रेंड्साचे बी हेका यादूच उरना की कितल्या तारखेक सांगला जावं सांगलें बाबा अशें. मागीर ते कोणी पोस्ट घातले न्ही मागीर याद जाता रे म्हाका बी इन्विटेशन आशिल्लें अशें म्हणून. आमच्यो असल्यो खबरो जाता. आतां पळोवया सद्याक तरी ना म्हाजे कडेन तरी पर्सनली इन्विटेशन ना. जेन्ना केन्ना आसतलें तेन्ना आमी लग्नाक बी वतात. तुमकां खबर आसा लग्नाक बी आमी मोस्टली अशें करून मिस करनात.
वयता तेन्ना तुमकां वेडिंगाचे व्लॉग बी जे आसा पळय ते येतलेच. सो आनी त्याच्या भायर ट्रॅव्हलिंग जे आसा पळय ते सद्याक तरी पॉसिबल ना, एक म्हयनोभर तरी. मागीर पळोवया फुडें कशें वेदराचेर डिपेंड आसा, कसो वेदर सपोर्ट करता पळय न्हू त्या प्रमाणे. ओके. आनी थर्ड थिंग म्हटल्यार तुमच्यो रेसिपीज एंड ऑल ज्यो आसा पळय त्यो तर हांव दिवपाच्यो ट्राय करता. कोणे आनी म्हाका कमेंट केल्लो की सांसव करनाका म्हणे ह्या वर्सा, अजून घोटाच मेळिना. आमच्या ह्या सायडीन तरी ना, मे बी पणजे मडगांव अशा मार्केटान आंबे घोटां बी येवपाक लागली आसतली, बट आमच्या ह्या सायडीच्यान इतले बेगीन ना. पळोवया आतां घोटां जेन्ना मेळटली पळय तेन्ना करतले. आनी हे खेपी म्हाका एक सबस्क्रायबरान म्हाज्या रिक्वेस्ट केल्या म्हाका की ह्या खेपी प्लीज तोरां जी तूं स्टोर करून दवरतले पळय न्हू म्हळ्यार घोटां, ती आमकां प्लीज दाखय, तोंडान सांगनाका कशी दवरपाची ती दाखय म्हण. कित्याक लास्ट इयर जेन्ना हांवें दवरलेली पळय त्या दिसा हांवें शूट करूं नाशिल्लें, जस्ट दवरल्या म्हणून सांगलेलो. मागीर कितें जालें, मागीर परत हांवें काडून दवरलीच ना. जस्ट म्हाका प्रोसेस जो आसा पळय तो तोंडान एक्सप्लेन करपाक पडलो. सो तेणें तेच म्हज्या सबस्क्रायबरान आतां म्हाका रिक्वेस्ट केल्या की मातशी दवरता आसतना कशी दवरता ती दाखय, आपल्या ह्या वर्सा दवरुपाक जाय. ताणें लास्ट इयर दवरलेली त्याची पिड्यार जाली खंय, म्हळ्यार काळी पडली सगळी तेका लागून. सो अंदू अजून घोटाच मेळना, सांसव उश्टेलेच ना, केलेच ना. आनी स्टोर करपाचो तर प्रश्नच येना. बट तुमकां तर खबरच आसा चवथीक लागून वर्सान वर्स दवरता आनी अंदूय बी दवरतलें. पोरू आनी हांवें विकती हाडून दवरलेली. आमकां करमल घाटार मेळटा न्ही, थंय बसता ती, सो तेंचे कडल्यान हाडून दवरलेली हांवें स्टोर करून. अंदू पळोवया केन्ना मेळटा तें. अजून तर सांसवाचो प्रश्नच ना. सांसव मागीर पिकलेले पणस बिणस ना. तन्ने पणसाची भाजी जी आसा पळय ती खाल्याचे बारीक आमी कुवले म्हणटा तांकां. सो तेजी मान सावड्ड्या गेल्या ताणें एकदां भाजी केल्ली, सो ती खाल्या. बट अजून पणस चाको बिको तसले कांय ना. ते सगळे रेसिपीज तुमच्या वांगडा येतल्यो, शेअर करतले. ज्यो ऑथेंटीक रेसिपीज आसा पळय न्हू त्यो करतलें हांव घरा बी वता तेन्ना, किंवा हांव हांगासर केल्यो जाल्यार त्यो तुमच्या वांगडा शेअर करता. बट सांसव आनी थोडे दिसान अजून येवपाक लागूना. आंबे सोडून घोटां सुद्दां अजून येवपाक लागूना आमच्या मार्केटान. तर पळोवया केन्ना येता ती. ओके, तेन्ना मागीर तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो चलात तर आयचो बारीकसो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असंच नवे नवे इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.